मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर कालोख पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना, आनी नोखेत्रां मोलबावेलीं खाला पडटलीं आनी अंत्रेला वेल्यो शक्ती कळटल्यो. आनी तेन्ना सगळे पोदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक देखतलीं. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशावेल्या पृथ्वीच्या शिमांतावन अंतरोलाच्या शिमा पर्यान आसतल्या आपणे विचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो कांड्यो रसरशीत जातात आनी तांकां पानां फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तेच परी ह्यो वस्तू घडटात म्हूण पळोवन तो लागीं पावला दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडले बगर ही पिणकां उतरची ना. सर्ग आनी पृथ्वी सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां कदींच सोडची नात. पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. देवाचें उतर हें.